ओके क्वेश्चन विचारतले टास्क फोर्साची मीटिंग झाली आज किती डिसिजन झाले सर इंग्लिश राव मरे कितें डिसिजन इम्पॉर्टंट जालें ते स्कुलाच्या बाबतींत तांची स्कुलां 8वी आनी 9वी आतां चालू आहा पळय 8वी आनी 9वी विल बी क्लोज फ्रॉम टुमॉरो टील 26 जानेवारी ओके 8वी 9वी क्लोज्ड टील 26 जानेवारी सो दे डोंट हॅव टू कम टू द स्कूल रिगार्डिंग वॅक्सिनेशन चालू आशिल्ले 9, 11, 10, 11, 12 तांची वॅक्सिनेशन चालू आहा तांचे मस्ट बी फ्रॉम 7th or 8th म्हणजे वॅक्सिन जालें की तांणी परत शाळेक येवपाचें ना अदरवायज दे वील नॉट कम म्हणटकच तांचें दवरलां की ते वॅक्सिन घेवपाचें देन दे डोंट हॅव टू कम टील 26 जानेवारी कॉलेजीस वील बी क्लोज टील 26 जानेवारी फ्रॉम टुमारो सर कॉलेजीस ऑल्सो म्हणजे तांकां आनी वॅक्सिनेशन कांय ना सो मोस्ट लायकली कॉलेज आणि स्कूल्स दोतोर स्कूल्स बिलो म्हणजे 8वी आनी 9वी चालू आसा न्ही आनी कॉलेजीस मोस्ट लायकली विल बी क्लोज फ्रॉम टुमॉरो ती ऑर्डर सारकी येतली एज्युकेशन डिपार्टमेंट इम्पॉर्टंट इज ओनली 10, 11, 12 10, 11, 12 आर गेटिंग वॅक्सिनेटेड वॅक्सिन घेतलें की तांणी शाळेन येवपाची गरज ना ज्यांच्यो एग्जाम आहा त्यो ऑफलायनूच जातल्यो दोज आर अंडरगोईंग एग्जाम्स विल बी ऑफलायन बाकीचे सगळे ऑनलायन क्लासीस चालू रावतात कॉलेजीस अँड दीस शुड बी ऑनलायन बाकीच्या कोणाचे आसा 26 तारखे पळय आतां बंद सगळें नाईट कर्फ्यू सर नाईट कर्फ्यूचेर कितें डिसिजन जाला नाईट कर्फ्यू इज फ्रॉम 11 to 6 o'clock केन्नाच्यान असं म्हणटा ती ऑर्डर येतकच द डे द ऑर्डर कम्स मे बी आयज सांगची फाल्यांच्यान फ्रॉम 7 11 to 6 What about booster dose? no date I am not sure but date कशी काडटाची So, but why there is a need of the curfew? कित्या खातीर आता वाडला खातीर? हय बिकॉज द नंबर हॅज शोन दॅट इट इज इनक्रीज एवरेज आमची म्हणजे RT-PCR दोन्ही धरले जाल्यार विकली पॉझिटिव्हिटी जो आमी पळयता दॅट इज अराउंड 5 point something म्हणजे 5% पेक्षा मातसो वयर पावला एका दिसाचो असो 7, 8, 9, 10 बी आसता पण विकली घेतलो जाल्यार इज अराउंड 5.5 ते 6 दरम्यान आसा सो आय थिंक दीस इज रिस्ट्रिक्शन्स वीच आर इम्पोज्ड आनी इंडोर हाजेरूय रिस्ट्रिक्शनां येतली इंडोरवर So, कित्या खातीर वाडला? येतले न्ही ते गव्हर्मेंट कित्या खातीर वाडला तुमकां दिसता? Why there is increase in this? No, increase is normal asat ne. Everywhere it is increased. No, so but it is like the virus which is increased. Night curfew, I think government will issue the order, but most likely from tomorrow. Once the order comes. टायमिंग Tani sangla till 11 to 6, 11 p.m. to 6 a.m. 11 p.m. to 6 p.m. Yeah. It will be till 26. After 26, ताजे पयली 1-2 दीस expert committee will meet and decide की फुडें चालू दवरपाचें डिपेंडींग ऑन त्या वेळार कशें पोजिशन आसा त्या प्रमाणे ते चालू करतात बुस्टर डोसाचेर कितें सांगता बुस्टर डोस वील स्टार्ट फ्रॉम 10th सो दॅट इज ऑलरेडी ते ताका व्हडलेशें कांय ना जे हेल्थ केअर वर्कर्स फ्रंटलायन वर्कर्स आनी 60 एंड अबाव तांणी घेतलां आनी सेम वॅक्सीन मोस्ट लायकली वील कंटिन्यू तरी अजून ऑफिशियली जशी ऑर्डर गव्हर्मेंटाची येवना सेंट्रल गव्हर्मेंटाची बट मोस्ट लायकली तुवें जर कोविशिल्ड घेतला जाल्यार यू हॅज टू टेक कोविशिल्ड ओनली इफ यू हॅव टेकन कोवॅक्सीन दॅन इट वील बी कोवॅक्सीन So the same vaccine will continue. And भुरग्यांचे second dose will come after 28 days. आमचे कोवॅक्सीन दिलं जातं. So 9th, 10th, 11th will close from 10th. From 10, 11, 12 will close once they get vaccine. So आई सपोज आणि वॅक्सीन घेतला फालच्यान they don't have to come. फाल्यां वॅक्सीन घेतले आणि परवाच्यान येवंक जायना. परवा वॅक्सीन घेतले. So depending on their vaccination schedule. So, how serious is this Omicron virus? Omicron is not at all. चड अजूनपर्यंत तरी आमकां whatever is there, it is only in the throat. Means lungs पावना. So the chance of getting patients admitted on ICU, BCU is very less. सगळ्यांनी सांगले ICU admission वाडूंक ना. Total number of admission वाडूंक ना. Deaths in last 7 days is only 4. So it is very much under control. But another 1 week will be the crucial part. आता कोणाक जाल्या तांकां कितें कॉम्प्लिकेशन जाताले कळटा. प्लस सिमटम्स आर कितेंय येवं शकता सिमटम्स अशें न्ही की आमी थ्रोटाचेच फंक्शन येतले आमचे कडेन 2 ते आयले पेशंट पल्पिटेशन घेवन आयले म्हणजे कळटा पयले तेय पॉझिटिव्ह आनी देर आर लॉट ऑफ पेशंट हू कम विथ फ्रॅक्चर ते अशें आमी करतात नॉर्मली ते पॉझिटिव्ह येतात सो देर इज सम अमावंट ऑफ स्प्रेड इज देर सो आय थिंक दीस 15 days बाय कॉलेज बंद म्हणजे भुरग्यांचो मुवमेंट जसो कमी जालो सो ऑटोमॅटिकली देर वील बी सॉलीड कर्फ्स आतां इंडोर लग्नाचेर फंक्शन्स आसा ताजेर कितें येतलें ते सांजची पर्यंत नाल्यार फाल्यां सकाळी ऑर्डर येतली वॉट इज टू बी डन आउटसायड आहा ओपन एअर ताजेर चड रिस्ट्रिक्शनां नासतली पण इंडोर हाजेर रिस्ट्रिक्शन आसतली पण एक्झॅक्ट ते रिस्ट्रिक्शन सो लास्ट टाइम 50% म्हटलें तशेंच आसता 50% चड करून आसतलें
Thank you, sir. Thank you. Thank you. Arey, my English is very